नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बायना कुट्टेरे कुंकळे फातोर्डा आनी मडगांवच्यान PFIच्या 29 कार्यकर्त्यांक पुलिशेन घेतले ताब्यात। आनीकूय कांय जाण आसात पुलिशेच्या रडाराचेर। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आनी संलग्नी 8 संघटनांचेर केंद्रान घातली 5 वर्सांची बंदी उपरांत राजकीय फुडारी आनी धर्मीक संघटनां मदीं रंगलो वाद। गोंयान कार्यरत ना भुरग्यांचे अपहरण करपी गँग वावड्यांचेर दवरूं नाकात विश्वास, गोंय पुलिशेचे लोकांक आवाहन। शंबर फावट रक्तदान करून फोंडेच्या सुदेश नार्वेकारान घालून दिलो मनीसपणाचो आदर्श, जाती धर्माच्या पलतडी जोडली रक्ताची नाती। IIT आड कांय जाण लोकांक बेठेंच घालतात, फुलोवन कितेंय जावं सांगतकूच सांगेनूच जातलो प्रकल्प, मंत्री सुभाष फळदेसायाचो निश्चय। आनी DRDOन केली व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स सिस्टमाची यशस्वी चाचणी, मॅन पोर्टेबल एअर डिफेन्स सिस्टमचे निर्मितीत भारताक आयले यश। आतां पळोवया खबरो विस्तारात। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेचेर बंदी घातल्या उपरांत गोंयांतूय पुलिशेन PFI फुडाऱ्यांचेर कारवाय सुरू केल्या। हे संघटनेच्या 29 कार्यकर्त्यांक गोंय पुलिशेन बुधवारा ताब्यात घेतल्यात। बायना कुट्टेरे कुंकळे फातोर्डा आनी मडगांवच्यान PFIच्या 11 कार्यकर्त्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्या। PFIचे आनीकूय दुबावीत कार्यकर्ते आमच्या रडाराचेर आसात अशें पुलिशेन सांगलें। We have received this notification through WhatsApp and social media, so we are just working out the modalities. अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो PFI है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन। तो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो इनके मेंबर्स या कोई भी है अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह मतलब इवन अगर वो फ्लैग लेके कुछ भी एनीथिंग इफ दे आर इन्वॉल्व वी विल टेक एक्शन एज पर नाउ। As of now, no arrest. As of now, we have not made any arrest, but we are keeping a sharp vigil on the activities of these members as well as sympathizers and associated members. In case if we find that anybody is indulging in any kind of activity, any kind means any kind of activity, we are going to take strict action as per law. मुरगांवच्या 7 नामनेच्या मुसलमान फुडाऱ्यांक PFIचेर घातिल्ल्या बंदी संबंधान बुधवारा पुलिशेन चौकशे खातीर ताब्यात घेतले। उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयान ताची चौकशी जाली आनी तांकां आमी अशा खंयच्या संघटनेचे संबंदीत नात तशेंच देशा विघातक कसल्याच कारवायांनी आमचे आस्पाव ना अशे तरेच्या वैयक्तीक हमीपत्राचेर सोडून दिले। राजकीय दबावा खाला तशेंच फकत दुबावा वयल्यान ह्या सगळ्यांक अटक केल्ल्याचो आरोप ह्या 7 जाणांच्या आदवोगातान केला। जाल्यार फकत आशंकेचेर ह्या 7 जाणांक अटक केल्ल्या हातूंत गंभीर कांय ना अशें उपजिल्लोधिकारी शंकर निपाणेकारान स्पश्ट केलां। अशें तुमी हें करचें न्हू, वायलंट जावपाचें न्हू, ती बॅन केला म्हणून तुमी पूण आमकां संबंद ना न्ही। समज हांव मेंबर आसलोलो नाल्यार आसलोलो जाल्यार तुमी म्हाका हें करता म्हणून करूं शकता न्ही, पूण आमी मेंबर ना। तेमी पयलीं पळोवपाक जाय की बाबा कोण हितून मेंबर। Any link, nothing. Suddenly the police got a call to come to the police station, and then they told like some. पता नहीं सुबह आए मेरे घर पे मॉर्निंग 9:30 को ऐसा 9:30 और आके 5-6 पुलिस आके मुझे अरेस्ट किए, बोलने के चलो सामने बुलाया। हम आकर के पूछे तो मालूम पड़ा कि आज कुछ PFI को बैन किया गया है। तो उसके थ्रू उन लोगों ने हमसे इंक्वायरी की कि आप PFI को जॉइंट हैं, आप मेंबर हैं, जो भी। हमने क्लियरली बता दिया कि हम कोई PFI से जॉइंट नहीं है, हम कोई PFI के मेंबर भी नहीं है।
तो इस शक के बिना पे शायद उन लोगों ने हम पे वो रूटीन इंक्वायरी की और अभी यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में लेकर आए हैं। See, what has happened now? Yesterday, the PFI organization got banned. Okay. So in the morning, I got a call from one of my known friend saying that Mr. Riyaz Qadri has been picked up from his house. Okay. So when I went to the police station inquiring about what has happened, why he has been picked up from his home, when I reached there were around 7 people. 7 people, namely, probably I know them. Most of them I know. Okay, so that was the case was that they are being suspected that these people are going to create unrest in the society. That's it. Just because of there was a suspicion on them, there is no link. There is nothing. My parties are totally innocent. This is the part and parcel. I don't know what is going on with the police, what pressure they are getting from the government. Those people have targeted my party here. Regarding the PFI activities or the antisocial elements or the spread of the various activities which are illegally being done by them. In that connection only, this is being as a preventive measure. The police are doing all these inquiries. Only an apprehension, there is nothing adversely reported against them. And as a precaution, we have released them on a personal bond. And accordingly, I will conduct the inquiry, or I may give a direction to the police also after conducting an inquiry that something is suspicious against them. Nothing more at this point I cannot say. हिंसाचार आणि आकांतवाद्यांकडेन संबंध आशिल्ल्याच्या मुद्द्यावयल्यान केंद्र सरकारान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि हेर आड संलग्न संघटनांचेर 5 वर्सां खातीर बंदी घातल्या. राजकीय आणि धर्मीक संघटनां मदीं मात ह्या बंदी वयल्यान वाद सुरू जाला. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटनेच्या 15 राज्यांतल्या 93 कार्यालयांचेर NIAन 22 सप्टेंबराक एकेच फावट धाडी घातल्यो आणि PFIच्या 100 परस चड कार्यकर्त्यांक देशविघातक कारस्थानात वांटेकार आशिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतिल्ल्या कांय म्हत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चौकशेंतल्यान ही संघटना हिंसाचार आणि आकांतवादी संघटनांकडे संबंधित आशिल्ल्याचे म्हत्वाचे पुरावे NIAच्या हातीक लागल्यात. देखूनच आता PFI आणि ह्या संघटनेकडेन संलग्न आशिल्ल्या 8 संघटनांचेर केंद्र सरकारान 5 वर्सां खातीर बंदी घातल्या. कांय मुस्लिम संघटनांनी बंदीच्या या निर्णयाचे स्वागत केला, जाल्यार MIM सारकिल्ल्या संघटनांनी या बंदीचो निषेध केला. मैंने हमेशा PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा. मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone. जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है. और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है. ह्या बंदेवयल्यान जशा धार्मिक संघटनांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात तशेंच राजकीय पक्षांमदीं लेगीत आसात. जर PFIचेर बंदी घातली वता जाल्यार RSSचेर कित्याक ना असो प्रश्न विचारीत RJDचे अध्यक्ष लालू यादव हांणी नवो वाद पेटयला. जाल्यार ही संघटना जर इतली वर्सां देशविघातक कृत्यांमदीं वांटेकार आशिल्ली जाल्यार 8 वर्सां केंद्रांतले भाजपा सरकार कितें करतालें असो प्रश्न काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विचारला. सही सबूत होना चाहिए और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए. पर आम जनता ये PFI हो, DFI हो, इस सब से उनको मतलब नहीं. वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं. और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? PFI का जांच हो रहा है और PFI के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग RSS, सब पर प्रतिबंध लगाइए. एकरूपता लगे, दिखने को लगे. ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये
ये तो दुर्गा बहाने भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी. असं आहे, असं मूर्खासारखं बोलणारे अनेक लोक आहेत. या देशामध्ये कायदा आहे, संविधान आहे, पुरावे लागतात. एका तरी राज्यामध्ये भाजपच्या सोडा, भाजप बाहेरच्या एका तरी राज्यामध्ये एक तरी इन्सिडन्स RSSच्या विरोधातला ते शोधू शकले का? नाही शोधू शकले. उलट या संदर्भात केरळसारखं राज्य जे भाजपचं नाही आहे आणि केरळमध्ये दोन्ही म्हणजे पूर्वी काँग्रेसचं सरकार असताना आणि कम्युनिस्टांचं सरकार असताना त्यांनी याच्यावर बंदी घालायची मागणी केली आहे. त्यामुळे अशा मूर्खासारख्या बोलणाऱ्या लोकांना, ज्यांच्याकडे अक्कल कमी आहे, अशा लोकांना मी उत्तर देत नाही. फकत 15 वर्षात 20 राज्यात आपले हातपाय फाकोवपी ह्या संघटनेचेर धार्मिक दंगली करप, हिंसाचार करप, बॉम्बस्फोट करप, राजकीय फुडाऱ्यांचो खून करपाचे कट, आंतरराष्ट्रीय आकांतवाद संघटनांकडेन संबंध प्रस्थापित करप असे गंभीर आरोप आसात. देखून ह्या संघटनेचेर बंदी गरजेची आशिल्ली अशें कांय निवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे. बहुत अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतजार कर रहे थे. बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए और PFI और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत ज़रूरी था. इनका देखिए मुखौटा है, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कैंपस फ्रंट, रिहैब इंडिया, नाम इतने अच्छे अच्छे हैं और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की है, भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की है, 2047 में गजबा हिंद करने की है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की है, जो गलीबल मुस्लिम बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाने का है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे जुलूस निकलवाया जाता है, उनको आईसिस और अलकायदा ज्वाइन कराया जाता है. बांग्लादेश और टर्की की टेरर आउटफिट में उनके साथ इनके लिंक हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ बैन ही नहीं करना चाहिए, इस देश से खत्म कर देना चाहिए. बंदीची ही कारवाय भाजपा सरकारान सुडा खातीर केल्ल्याचे PFIच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे जरी असले तरी PFI विरोधात भक्कम पुरावे आशिल्ल्याचे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी जाहीर केला. देखून येता त्या काळात या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या चौकशेंतल्यान खूप धक्कादायक माहिती मुखार येवपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रक्ताचे नाते म्हटल्यार कितें? भावा भयणीचे, आवय पुताचे, बापूय चलयेचे नाते म्हटल्यारूच रक्ताचे नाते. पूण अशा नात्यांच्या पलतडचें रक्ताचें नातें जोडलें तें फोंडेच्या सुदेश नार्वेकारान. सुदेशान जाती धर्माचो विचार करिनासतना वट्ट 100 जाणांक रक्तदान करून खरें रक्ताचें नातें जोडलें. मनीस खंयच्याय जाती आनी धर्माचो आसूं, मनशाचें मनीसपणाचें नातें सगळ्यांत व्हडलें. हेच मनीसपणाचे भावनान सुदेशान आयज मेरेन शेकड्यांनी लोकांक रक्तदान करून तांची जीण फुलयल्या. रिपोर्ट असो म्हणू नाका तुमी, कित्याक म्हाका दिसता खंय तरी म्हजी स्वताची प्रसिद्धी जावची अशें म्हणून हो हांवें कांयच करूं ना. बरं, रक्तदान केल्यार ताजे खुबशे फायदे आसा. एक म्हणजे मनीस हेल्थी उरता, जी रातची जी न्हीद मेळटा एक 5 वरां ती खरीच बरी मेळटा आनी ज्या वेळार कोणाकूय हेल्प करता तें पळोवनूच खरें म्हणजे बरें दिसता. हातूंत हांव एकूच रिक्वेस्ट करतां गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँकेक की स्पेशली जे आमचे मिडल क्लास लोक जे थंय वता आनी तेंची थंय जी परवड जाता ती म्हाका खंय तरी बंद जावपाची आज गरज आसा अशें म्हाका तरी दिसता. हें डिपार्टमेंटान हाची खंय तरी एक नोंद घेवची हाजेर. IIT सांग्यार हाडपाचो निर्णय घेवच्या आदीं सुमार 1500 लोकांकडेन तशेंच शेतकारांकडेन आपूण उलयला आनी उपरांतूच हो निर्णय घेतला अशें सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान स्पश्ट केलें. मात आतां लोक IIT कडेन संबंदीत नाशिल्ल्याचे प्रस्न उपरासून प्रकल्पाक आडमेळी हाडपाक सोदतात अशें म्हणून मंत्र्यान नाराजी उक्तायल्या. सरकाराचो आनीक म्हाका खबर ना, पूण आमदार म्हणून हांवें टायम टू टायम सगळ्याक मिटिंगो घेतली आसात. Before inviting IIT, I have taken a referendum with the people. About 1,500 people gathered at one point of one place. आणि सगळ्यांनी आपले व्ह्यूज एक्सप्रेस केले, ओपिनियन एक्सप्रेस केले आणि त्याच्यानंतर IITचे काम सुरू झाले. शेतकऱ्या कडेन संवाद साधप जालो, तांचे कडेन जे अफेक्टेड अँड क्लेमिंग टू बी अफेक्टेड पीपल
वी गॉट इंटरेक्टेड विथ देम. नाव आतां जे पळय IITच्या खातीर शेतकरी बी म्हणटाले पळय न्ही, ताजें कांय ना. विशय दुसरे खंयचे तरी जे कनेक्टेड ना ते लोक घेवन येतात. विशय पयलीं फार्मर्सांचो आशिल्लो तेन्ना हांवें म्हणलें की फार्मर्स म्हाका दाखया आनी एक खंय कणस पिकलेले आसा किंवा 1 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर शेती आसा ते आतां फार्मर्स म्हणजे सायडीन सरले आनी आतां एनवायरमेंट आसा की हांगा एनवायरमेंटाचें डिस्ट्रक्शन जातलें. इनफॅक्ट IIT सारखे प्रोजेक्ट जे आसात ते एनवायरमेंटाची बरी कुयदाद घेतात, एनवायरमेंट क्रिएट करतात, ग्रीनरी क्रिएट करतात. सो पीपल शुड नॉट बी अपोजिंग दिस जस्ट बिकॉज whatever they come up with a different idea. मंगळारा DRDO संघटनेन ओडिशा दर्या देगवयल्या चंदीपूर व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स सिस्टम मिसायलाची यशस्वीपणान उड्डाण चाचणी केली. विशॉरड्स ही हवाई संरक्षण प्रणाली हैदराबादांतल्यान DRDOच्या संशोधन केंद्र इमारतींत देशी रितीन तयार करून विकसीत केल्ली आसा. या मिसायलांत ल्हान रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम आनी इंटिग्रेटेड एव्हिओनिक्स सयत जायत्या नवीन तंत्रगिन्यानांचो आस्पाव आसा, अशी म्हायती संरक्षण मंत्रालयान दिल्या. उण्या अंतराचेर उण्या उंचायेचेर येवपी हवाई धोक्यांक निष्क्रिय करपा खातीर तयार केल्ली ही मिसायल आशिल्ल्याचें संरक्षण मंत्रालयान कळीत केलां. विशेषांगी लोकां खातीर पणजी शार 100% सुलभ करपाची सरकाराची येवजण आसा, अशी म्हायती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच 6 ते 8 जानेवारी 2023 विशेषांगी लोकां खातीर पयलो वयलो पर्पल फेस्टिवल घडोवन हाडपाची सरकाराची येवजण आशिल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. जाल्यार ह्या कार्यावळीक 5000 परस चड लोक हजेरी लावपाची आस्त सरकार बाळगिता, जाल्यार राज्यपालान ह्या कार्यावळी खातीर CSR निधीची शिफारस लेगीत केल्याचें मंत्र्यान सांगलें. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत डिसेबिलिटी ह्या सेक्टरान भितर काम करपा खातीर आमी अनेक इनिशिएटीव घेतिल्ले आसात आनी टायम टू टायम आमी तेचे फॉलोअप घेता, रिव्यू घेता, जाणे करून एक इन्क्लुसिवनेस आसपाक जाय आनी आमचे RPW एक्ट कसो आमी इम्प्लिमेंट करतात ताची सविस्तर म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रान भितर तांकां कसलो त्रास जावपाक जाय. पर्सन विथ डिसेबिलिटी शूड फील दॅट ही इज अ इन्क्लुसिव पार्ट ऑफ दीस सोसायटी आनीक ताजे खातीर तांचेर वी शूड म्हणजे तांचेर इनजस्टीस जावपाक जायना, तांकां डिफरन्शिएशन जावपाक जायना, तांचे सोशल एम्पावरमेंट जावपाक जाय, तांचे इकॉनॉमिकल एम्पावरमेंट जावपाक जाय. ज्यो स्किमी आमी डिझायन केल्ल्यो आसात त्यो तांचे पर्यंत पावपाक जाय. UDID कार्ड्स जी तांकां मॅन्डेटरी आसात ती तांची जावपाक जाय, जाणे करून सरकाराच्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट एज वेल एज स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी तांचे पर्यंत पावपाक जाय. स्पोर्ट्स फॅसिलिटी तांकां पावपाक जाय. अशे तरेचे सगळे ह्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमचे डिपार्टमेंट कटिबद्ध आसा. आनी हाच्या भायर वचून स्टेट कमिशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आमी सगळे एकत्रीतपणेन एक पर्पल फेस्टिवल म्हणून करतात. इट इज अ 3 days फेस्टिवल which will start on 6th of January 2023, 6th, 7th and 8th of January 2023, and it is a biggest festival ever happened in all over country, and that will have at least a footfall of 5,000 people attending this festival. ह्या फेस्टिवला भितर आमी जायत्यो गोष्टी तांचे खातीर करपाच्यो आसा. एज एवरीबडी विजीट गोवा and Goa has got its own what you call that glamour that everybody would love to go to Goa, and that dream is going to be fulfilled during this Purple Festival.
So I appeal to all the people concerned, NGOs or governments आणि बाकीचे सगळ्यांक I appeal to them to come forward, help us in organizing all those activities. आमचे खातीर गाईड करात आणि we expect all coordination, cooperation, guidance from all the concerned sectors in this field. पुण्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली पाकिस्तानात जिंदाबाद घोशणांचो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान खर निषेध केला. अशे तरेच्या देशद्रोही घोषणा दिवपी लोकांचेर कडक कारवाय जावपाची गरज आसा. म्हजो अशें आसा, जो भारताच्या जमनीर आघात करता, लोकांचेर आघात करता, ताका बंदी ही हाडपाकूच जाय. खंयचीच जरी गोश्ट पुण्यात घडल्या ताचो हांव निशेध करता, मागीर ते कोणूय असो. यू कॅनॉट से द वर्ड वीच आय हर्ड. आय एम अगेन्स्ट ऑफ सच टायप ऑफ, आय डोंट वॉन्ट टू से दॅट. तुमकां खबर आसा. आनी जो जर म्हज्या भारताचो म्हज्या मुखार जर कोणी इन्सल्ट करता जाल्यार ताका बंदी घालपाकूच जाय. कारण आमी जर दुसऱ्या देशांत वचून जर कितें केलें, आमी फक्त बंदी घालची म्हणटा तें आमकां भितर उडयता. तुमकां करपाकूच जाय. तुमचो विसा काडटा आनी तुमकां परत बॅक धाडटा. आमी हें लक्षांत दवरपाक जाय आनी हें भारतान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. अशें लोकशाही तें करपाकूच जाय. आमचो लोकशाही मोठी आसा आनी लोकशाही जर असलें कितें करता आसत जाल्यार ताका योग्य उत्तर दिवपाक जाय. साखळे मशिदी कडेन उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेलें. ही उदक पायपलायन कशी फुटली तें मात कळपाक शकलें ना. ही पायपलायन बेगिनांतल्या बेगीन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. विशेषांगी हो लेगीत समाज कल्याणाचोच एक भाग आसा. आमी सरकाराच्या नेमा प्रमाण विशेषांगी लोकांक 4% आरक्षण आसा आनी सरकार ते काटेकोरपणान पाळटा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. फाटीं कांय बॅकलॉग्स उरिल्ले पूण ते सरकार भरपाचो पुराय तरेन यत्न करतली अशें आस्वासन मंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. आमचे सरकार जे सरकाराचे कायदे आसात म्हणजे रिजर्वेशन पॉलिसी आसा ती रिजर्वेशन पॉलिसी म्हणजे 4% अँड ज्या ज्या जाग्यार तांच्या रोस्टराच्या प्रमाणे ते आमकां करचेच पडटा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो मेंटेनिंग द रोस्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. त्या खातीर दिव्यांग हो सोशल वेलफेअराचोच एक भाग आसा आनी ह्या दिव्यांगा खातीर 4% जे आसा ते स्ट्रिक्टली आमी फॉलो करतात. इन पास्ट आय एम अवेअर अबाउट इट. तो बॅकलॉग आशिल्लो. वी आर ट्रायंग टू सॉर्ट आउट एज अँड वेन द वेकन्सीज वील अरायज. वी वील सी टू दॅट ऑल्सो द बॅकलॉग वीच वॉज नॉट अटेंडेड प्रॉपरली ड्युरिंग लास्ट few years, that also we are going to give this. आता जे कोण employable आसा, you may say that 11,000 people, all 11,000 people may not be employable. All those who have got the requisite qualifications and the essential things as per the recruitment rules, all those who fit into that and as per the reservation policy of the government, we will recruit them. No, minister खातीर न्ही, there were no म्हणजे इंटरप्रिटेशन वॉज रॉंगली जावं त्या डिग्निटी डिपार्टमेंट or any, let us say in the schools and colleges, if they don't provide exact data, I don't say that it is not been data provide करू ना. Data जे वेळार ते not only in the case of disability, there were other also. म्हणजे ज्या वेळार तुका SC आसतले, ST आसतले, OBC आसतले, proper information नाशिल्ले. But now since the technology is getting developed, we have put in place all those things and we are looking at very seriously. तातूंत भितर ना ही वेकन्सी आसा ती हाका डिजेबलाक आसा, आपूण दुसरी पावटी घेता, हें पयलीं चलतालें तशें आतां चलचें ना. सो आय एम वेरी पर्टिक्युलर अबाउट इट. The social welfare department will not favor any of the organization who comes up, any of the department who comes up and ask saying that we will fill this later but give me for general. They will go as per
the guidelines which are framed. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सायंशी बी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.